2 Raja, chapter 12. Jehoashaची राजवट, जुडांत 835 to 796. राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जेहोआशाक 7 वर्सां आसलीं. जेहूचे राजवटकेच्या 7व्या वर्सा जेहोआश राजा जालो आनी ताणें जेरुसलेमांत 40 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव जिबिया आनी ती बेरशिबाची आसली. आपल्या आख्ख्या जिवितांत जें कितें सर्वेस्पराक बरें दिसता तें याज्ञीक जेहोयादाच्या मार्गदर्शना प्रमाणें जेहोआशान केलें. उंच स्थानार आसलेलीं देवस्थानां मोडून उडोवंक नात. लोक आतां पर्यंत थंय येवन भेटयताले आनी धूप लासताले. जेहोआशान याज्ञिकांक म्हणलें, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत समर्पणा वेळार आयलोले सगळे दुडू आनी मंदिराक आपखुशेन दिलोले दुडू याज्ञिकांनी दर एकल्यान आपल्या वळखीच्या कडल्यान घेवंक जाय आनी गरज आसा तेन्ना मंदिराची दुरुस्ती करूंक जाय. जेहोआश राजाच्या कारकिर्दीच्या 23व्या वर्सांत पर्यंत याज्ञिकांनी मंदिराची कांयच दुरुस्ती करूंक ना. म्हणटच जेहोआश राजान याज्ञीक जेहोयादा आनी हेर याज्ञिकांक आपोवंक धाडले. ताणें तांकां विचारलें, तुमी देव मंदिराची दुरुस्ती कित्याक करिनात? ह्या फुडें तुमचे पासत लोकां कडल्यान तुमी दुडू घेवचे नात, पूण मंदिराचे दुरुस्ती खातीर ते दुडू दितल्यात. लोकां कडल्यान दुडू घेवचे नात आनी मंदिराची दुरुस्ती करपाची जबाबदारी स्विकारचे नात म्हूण याज्ञिकांनी मानून घेतलें. जेहोयादान एक पेटूल घेतलें, तिच्या धांपण्याक एक बुराक केलो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या प्रवेशदाराच्या उजव्याक खांब्याच्या बोगलेक दवरलें. पारो कोत्तेले याज्ञीक लोकांक सर्वेस्पराच्या मंदिराक दिलोले दुडू तातूंत घालताले. पेट्टोलांत चड दुडू एकठांय जाल्यात म्हूण पळयतच राजाचो चिटणीस येतालो आनी तें रिकामें करून सर्वेस्पराच्या मंदिरा खातीर मेजताले. तपासणी जातच सर्वेस्पराच्या मंदिराचो वावर कोत्तल्या धोनयाक ते दुडू फारीक कोत्ताले आनी हे धोनी सर्वेस्पराच्या मंदिराचो वावर कोत्तल्या थोवयांक आनी बांदप्यांक दिताले. तशेंच पिद्रेलांक आनी फातर कांतप्यांक फारीक कोत्ताले आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची दुरुस्ती करूंक लाकूड विकतें घेवंक आनी कांतयलोले फातर घेवंक खर्चिताले. पूण रुपयाचीं पात्रां, सुरयो, तोस्तां, कन्ने व भांगाराची व रुपयाच्यो वस्तू ह्या दुडवांनी सर्वेस्पराच्या मंदिराक घेनासले. हे सगळे दुडू सर्वेस्पराच्या मंदिराची दुरुस्ती करूंक आसलेल्या धोनया लागीं दिताले. ह्या दुडवांचें कोंत बरोवन दवरिनासले कित्याक हे मनीस आपल्या वावरांत प्रमाणीक आसले. प्राचिताक दिलोले दुडू व पातकांचें फारीकपण जोडूंक आयलोले दुडू सर्वेस्पराच्या मंदिराक दिनासले. ते दुडू याज्ञिकाक वेताले. त्या काळार सिरियेच्या राजा हाजाएलान गाथ हाचे आड झूज केलें आनी आपल्या ताब्यांत घेतलें. मागीर जेरुसलेमाचेर हल्लो करूंक ताणें तयारी केली. जुडाचो राजा जेहोआशान आपले पुर्वज मुंगे जुडाचे राजा जेहोशाफात, जेहोराम आनी आहाजिया आनी ओर्पिलोल्यो तशेंच आपणे ओर्पिलोल्यो पवित्र देंग्यो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आनी राजमहालाच्या बांदारांत मेळ्ळोलें सगळें भांगार एकठांय केलें आनी सिरियेच्या राजा हाजाएल हाचे लागीं धाडून दिलें. तेन्ना तो जेरुसलेमांतल्यान फाटीं सरलो.
जोआसाचो उरलोलो इतिहास आनी ताच्या आख्या कारकिर्दीची खबर जुडाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलेली आसा न्हय. ताचे स्वता सेवक ताचे आड उपरासले आनी गुडमेल केलो. मिल्लो राजमहालांत तांणी ताचो खून केलो. शिम्या ताचो पूत जोजाकार आनी शोमेराचो पूत जेहोजाबाद हांणी धोपको दिलो त्या वरवीं तो मेलो. दाविदाच्या शारांत ताच्या पुर्वजां बरोबर ताका मातयेक लायलो. ताचो पूत आमाजिया ताच्या जाग्यार राजा जालो. देवाचें उतर हें.